हॅलो, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज सकाळ सकाळ फुडेंच व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट केल्लो आसा. असली थंडी पडल्या, कडाक्याची म्हणटा पळय न्हू तशी थंडी जी आसा पळय न्हू ती पडल्या सामकी. आनी थंडी पडल्या ती पडल्या, ताज्या वांगडा वारो जो आसा पळय तो भरपूर मारता, मातसो वारो सुटला भरपूर असो. सो ताका लागून आनी थंडी अशी खाता. भायर वत बी येयला, जस्ट तुमकां आतां दाखयलां पळय भायर वत जें आसा पळय न्हू तें बीन आसा. वत येयला अशें ना की थंडी पडटा धुकें पडटा आनी वत येयना अशें ना. वत जें आसा पळय तें आसताच, वत चालूच आसता. बट वारो मारता न्ही ताका लागून थंडी जी आसा पळय न्हू ती भरपूर लागता सारकी. सो थंडी पडल्या आनी सकाळ सकाळ फुडें म्हाजें ब्रेकफास्टाचें काम जें आसा पळय तें चालू आसा. तर आमगेर आयज ब्रेकफास्टाक पोळे. तर सकाळ फुडें उठले, वारो बी मारता थंड अशें न्ही, म्हटलें चला व्हिडियोय बी जो आसा पळय तो स्टार्ट करून घेवया अशें म्हणून. आनी थंडेच्या दिसांनी सकाळ सकाळ फुडें हालत जी आसता पळय न्हू स्किनीची बी अशी आसता, ड्राय लिप्स, ड्राय स्कीन आनी उलोवपाक जायना आनी जागरण तितून भितर थंडी जाल्या. सो तोंड बी सुजलेलें अशें आसता. सो अशेंच तोंड घेवन म्हटलें व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करया अशें म्हणून. तर भितर म्हजें ब्रेकफास्टाचें काम जें आसा पळय तें चालू आसा. दाखयता तुमकां. आयज आमगेर ब्रेकफास्टाक पोळे केल्या. तर पोळे इन सेन्स काल केल्ले वाटलेले फुगीचे पोळे करपाक. सो तें उरलेलें पीठ तेंच आयज कंटिन्यू आयज सोंपोवपा लागून दाखयता. सो सकाळची घरची कामां चालूच आसा. पळयात हांगासर पोळ्याचो वावर. सो पीठ काल हें केल्लें, म्हटल्यार पयर घातलेले फुगपाक आनी काल पोळे केल्ले. सो ते इतलेशें पीठ जें आसा पळय न्हू तें उरलां. तर म्हटलें पोळे जे आसा पळय न्हू ते कंटिन्यू करून सोंपोवया अशें म्हणून. मागीर तें उरलें की तशेंच उरता आनी चड आंबट जाता न्ही ताका लागून. आनी सकाळ फुडें उठून कितलेय बेगीन कामां कर सोंपच ना, म्हळ्यार सडसडीत जायच ना थंडेक लागून. तर हे हांगासर पोळे जे आसा पळय न्हू ते चालू आसा. आनी ही हांगासर च्या बीन जी आसा ती रेडी जाली. पळयात मस्त अशी आयज आलें घालून जी आसा पळय न्हू ती हें केल्या, ब्लॅक टी केल्या मस्त. आमगेर न्ही सकाळ फुडें मोस्टली ब्लॅक टीच, मोस्टली न्ही एवरी टायम ब्लॅक टीच आसता. आनी माँ बीन ब्लॅक टीच पिता, तिका बी घरा कडेन संवय सकाळ फुडें सांजचीच जाय दुदाची च्या. आनी पोळे तेच्या वांगडा फुगीचे अशें करून थंडेच्या कडक अशें म्हळ्यार कडकडीत जेन्ना वा आनी कोण आयलो अशें करून जेन्ना कडकडीत थंडी बी पडटा पळय अशें करून मस्त गरम गरम बरें जाता न्ही खावपाक. पोळे बी जे आसा पळय ते करून घेता, ब्रेकफास्ट करता आनी मेळटा तुमकां. ओके. चटणी इल्ली वाडटा, चटणी सोयाबीन आसतली भितर फ्रिजान, इल्लेशें मिक्सराक लावन चटणी करून घेता. तर चायेचो वावर बी जो आसा पळय तो सगळो जालो. सगळें काम केलें चायेचें बीन आनीक न्हावन धुवन शावर बी घेतलो. वारो मारतकीर लायट परत परत येता वयता. हरशीं कांय प्रॉब्लम ना, गिजराकूच मातसो जो आसा पळय न्हू तो प्रॉब्लम जाता. सो ताका लागून म्हटलें न्हावन बी घेवया. आनी आयज शिवराक आनी नुस्त्याचें दोनीय काम. तर दोनीय रांदपाचें बीन आसा न्ही अशें म्हणून. तर बेगीन सकाळीं सगळें करून घेतलें. एकदां जर बेगीन अशें करून घेतलें न्ही सकाळ फुडें बीन मागीर व्हडलें टेंशन आसना. मागीर एकदां आळस करून जर बसून रावलें की ना चल मागीर करया अशें म्हणून न्ही मागीर तो हेंच सगळें जावन वयता. म्हळ्यार आळसूच जावन वयता, कामाच जायना ताका लागून. आनी भितर जें आसा पळय न्हू तें हांवें आयज रमट जें आसा पळय न्हू तें काडलां. रमट इन सेन्स तुमकां दाखयता. तुमी बी म्हणटली पळय जाल्यार कितलो पसारो जो आसा पळय तो काडला काय म्हणून. आतां कितें जाता तुमकां तर खबर आसा फाटल्या दिसांनी जायना म्हळ्यार कित्या बद्दल उलयता जाणा, कपडे जायना करून कपडे जे आसा पळय न्हू ते काडून दवरले. थोडेशे घालप जाताले प्रेग्नन्सी लागून. सो ते आतां सगळे कपडे जे आसा पळय ते हांवें काडल्या की आतां खंयचे जाता कितें ना तें पळोवपा लागून. म्हणल्यार अशें ना की सगळेच कपडे आतां सुद्दां जातले. आतां डिलिव्हरी जाली आतां परत आदले ते हितून येयले अशें ना न्ही. आजून वेट वाडलेलोच आसा, पोट आजून मोटेंच आसा तें नॉर्मल. आनी तितून म्हाका काय गिल्टी बी फील ना आनी काय लज बी अशें ना की म्हाजें पोट उरलां तें सगळ्यालेच उरता. सो तें आतां म्हटलें कपडे जे आसा पळय ते ट्राय करून पळोवया आनी खंयचे नाका ते डिक्लटर बी करया. आतां नवी शॉपिंग बी करपाक जाय न्ही. प्रेग्नन्सी टायमार शॉपिंग जी आसा पळय ती चड जालीच ना. म्हाका दिसता फूल 9 म्हयन्या भितर हांवें 2 बी ते 3 मॅक्झिमम ड्रेस घेतले आसतले. बाकी घेतलेच ना कपडे बी जे आसा ते. सो म्हणल्यार आतां ट्राय करून पळोवया आनी डिक्लटर बी करया. दाखयता तुमकां भितर पसारो काडला तो. हे पळयात हांगासर
पसारो जो आसा पळय न्हू तो अशा रितीन काडला सगळो. कपडे पळयात कितले ते. सो सगळे न्ही थोडे कपडे जे म्हाका डावटफूल आशिल्ले की ना जायना काय जाता अशें करून न्ही. सो ते आनी म्हाजे थोडेशे फेवरेट कपडे जे म्हाका घालूंकूच जाय आशिल्ले अशें करून ते सगळे ट्रायल करून पळयले की हे पळयात. ते सगळे आतां ट्रायल केल्ले न्ही ते सगळे फोल्ड करपाक जाय, सॉर्ट करपाक जाय. आनी तुमकां तर म्हाजे कपडे खबरच आसा. हांव डेली युजाचे वेगळे म्हळ्यार लागीं खंय वयतना घालपाचे कपडे वेगळे, पयस वयतना घालपाचे वेगळे, सगळे कपडे वेगळे आसता. सो हांव ते मिक्स करून घालना हेय कपडे हांगात तेय कपडे हांगात अशें ना. सो ते सगळे सॉर्ट करून काडपाक जाय. सो हे जिन्स बीन्स सगळे ट्राय करून पळयले. आनीक बाकीचे जे कपडे म्हाका अशें दिसता जाता बट म्हाका नाका ते आतां घालपाक न्ही. थोडेशे कपडे आसा हे हांगासर जे म्हाका डिक्लटर करपाक जाय. खुबशे कपडे ते काडटले. आनीक मागीर जे कितें आतां जायना कपडे म्हाका थोडेशे कपडे अशे आसा जे टायट जाता. ऑब्वियसली जातलेच टायट टमी बी तसो उरला म्हणटकीर. सो ते कपडे जे आसा पळय ते काडून सायडीन दवरतले. आनी थोडे तेंपान मातशें मागीर टमी बी भितर केले की ट्राय करून पळयतले घालपाक. ओके सो हे पळयात हांगासर इतले सगळे कपडे इतलेशे सगळे जाग्यांक हांवें स्टोर करून दवरलेले. हो हांगासर इतलोसो स्पेस आनी हो हांगासर इल्लोसो स्पेस. इतलेशे जाग्या भितर हे कपडे हांवें इतले कोंडून दवरलेले. ह्यो म्हणटा तूं म्हाज्यो साडयो डेली युजाच्यो म्हळ्यार लागीं खंय वयतना न्हेसपाच्यो वायला बिला. आनी बरी साडयो तर तुमकां खबर आसा हांव अशें करून बॉक्सांनी पॅक करून दवरिता. सो आतां हे सगळे सॉर्ट करून सारकें दवरिता. टायम जो आसा पळय न्हू 12:30 जाली. ही पळयात हांगासर आदन दवरला शिताक. मां आसा बायक न्हाणयता ती. सो सगळें काम ऑन टायम म्हणटा तशें चालू आसा. ओके सो हें करून घेता हांव बेगीन आनी मेळटा तुमकां. जालो म्हाजो पसारो जो आसा पळय न्हू तो सगळो आटोपन घेवन सगळे हे जे आसा पळय आलमार म्हणटा पळय ती सगळी उडोवन काडली. उडोवन तुमकां जितलो दाखयल्लो पळय कंपार्टमेंट तितलोच सगळो कंपार्टमेंट जो आसा पळय दोनूच हे कोणशे ते सगळे उडोवन काडले. आनीक हे केले दवरले. खुबशे कपडे आसा जे हांवें डिक्लटर केल्या. म्हाजे फेवरेट कपडे बीन आहा तितू भितर जे म्हाका खूब आवडटाले, खूब घातले बीन हांवें अशें करून ते बी कपडे काडल्या. आतां फेवरेट म्हणटकीर एवरी टायम तेच घालूं शकना आनी ते कॅरी बी करपाक शकना म्हळ्यार कंटिन्यू घालीत रावपाक शकना न्ही अशें म्हणून. मां म्हणटाली म्हाका हांवें तिका दाखयले पळय मां इतले सगळे कपडे. आनी तुमकां सांगता कपडे इतले सगळे काडल्या खरें पण अशें ना पिल्ल्या सामके पन्ने जाले अशें ना. सगळे नवे. आतां नवे आलमारीतले कपडे म्हळ्यार घरा कडेन घालतात ते न्ही खंय वयतना घालपाचे कपडे डिक्लटर केले म्हणल्यार तुमकां तर खबरच आसा बरेच आसतले. बरेच आसा कपडे जे आसा पळय न्हू ते. बट अशें म्हाका दिसता आतां म्हाका नाका जावं हे खूब घातले. खूब म्हणल्यार अशें ना 10-15 फावटी 4-5 फावटी बी घातले आसतले. घातले खूब आतां नाका म्हाका जो जायना म्हाका बरें दिसना म्हाका अशें दिसता पळय न्हू ते कपडे हांवें खुबशे काडल्या की नाका आतां असो पुरो हे घातले ते अशें म्हणून. ते कपडे खूब आसा. मां म्हणटाली इतले बरे कपडे कितें करतली ते आतां घरा कडेन बी घाल अशें म्हणून. ते आनी कुर्ता बीन खंय घरा कडेन म्हाज्यान जायना ते कुर्ता बिर्ता ते लॉंग स्लिव्स बी घरा कडेन घालून रावपाक. म्हाका मातशे अशे लूज आनी अशे कम्फर्टेबल कपडेच बरे दिसता घालपाक. तर जिन्स बीन आसा खुबश्यो ज्यो काडल्या हांवें. आतां पळोवया कितें करपाचें. तो इतलो व्हडलो सांठो आसा पिशव्या भरून दवरिता सद्याक तरी. पळोवया कितें करपाचें तें. तर जालें सगळें करून. आतां म्हाका सद्याक भूक लागल्या तर पोटाक कितें घालून घेता पयलीं म्हटल्यार. टायम 1:15 सुमार जाला. आनीक मागीर पळयता भितर जेवणाचें काम चालू आसा. वॅजाचें काम सगळें जालें. हो आपल्याले नॉनवेज करता मागीर तो नॉनवेज खाता न्ही आयज तेका लागून इतलेशें आशिल्लें चिकन इतलेशें म्हळ्यार दवरिल्लें फाटल्या दिसा पयर हाडलेलें ते करून इतलेशें काडून दवरलेलें पळय न्हू ते तो आतां आपल्यालें कितें करता दाखयता तुमकां भितर वचून. आनीक बायन न्हिदलां. मां बायेचे कपडे धुयता. सगळें बिजी रुटीन चालू आहा सगळ्या. तितू भितर हांवें म्हाजें काम करून काडलें मोटें काम. म्हाका टेंशन आशिल्लें हेच कामाचें कपडे काडपाक जाय लास्ट काडले फायनली. सो चलो पळयात हांगासर बायक पायण्याक घातलां न्हाणून. ती न्हाणून गेली. न्हिदला ते. मां भितर कपडे धुयता आनी भितर किचनानूय काम चालू आसा. पळयात हांगासर आमी जेवून येवन सांजची सुसेगाद आयज बसली. मस्त टीव्ही पळयली. मां बायक घेवन बसल्या पायण्याक घालून. सो ते न्हाणयले बीन की ना उठ्ठा मागीर सांजचें. आतां टायम जो आसा पळय न्हू तो 5 जावपा येयली. आनी ते उठ्ठा 3, 3:30 एक दीस 2:30 उठ्ठा. तर उठोन मागीर तिका ते पायण्याक घालून बसलें मातशें खेळपाक. आतां हांगा सोफार घातलेलें तेका मातशें करून हांगासर घालता सोफाचेर बीन. मागीर आतां पायण्याक घालून थंय घेवन बसल्या उजवाडाक मातशें खेळटा तें अशें म्हणून.
सो आनी मच्छरांक लागून विंडो सगळे बंद केले. तर जालो आतां चायेचो टायम. सो बसलेली आमी जेवन बीन. आयज जेवपाक बी मातसो लेट जालो. एका तेका कित्याक हात घातलो की ना मातसो टायम जाता. जेवता करता म्हणल्यार 3 जाली म्हागेले सारकें जेवन बीन 3 जाली. मागीर बसली टी व्ही पळोवपाक बसलेले. आयज मातशी टी व्ही बी पळयली बसून. आनी जस्ट आतांच टी व्ही जी आसा पळय ती बंद केल्या. आनी तेका थंय हितून पायण्यान घातलें मान थंय घेवन गेलें. थंय 5 जाली जस्ट बसून सुस्ती येयली. तर आमच्या हांगासर न्ही कार्यावळी चालू आसा. पळोवया केन्ना वचप जाता तें. ह्या दिसांक खूब अशे सिंगर्स बी जे आसा पळय ते येत आसा. आयज 25th ओके आयज क्रिसमस. तर सगळ्यात पयलीं तुमकां सगळ्यांक मॅरी क्रिसमस. यादूच ना सकाळच्यान विश करपाक. पोस्ट बी घातला हेजेर म्हळ्यार यूट्यूबाचेर घातला पोस्ट बीन बट विश करपाक यादूच ना. मॅरी क्रिसमस तुमकां सगळ्यांक. आयज 25th न्ही. काल सोनू निगम येयल्लो आनी कोण अशें करून हे जे आसा पळय न्हू सिंगर्स येत आसा आतां आनी एक 5-6 दीस आसा दिसता. पळोवया आमी केन्ना वचप जाता तें. रातचे तर अशें करून शोज जे आसा पळय ते पळोवपाक पावचे ना. आतां पळोवया मोदी दिसाचे बी अशें करून पावली जाल्यार आसा जाल्यार पावतली. पळोवया केन्ना वचप जाता. गेले जाल्यार दाखयता तुमकां. एवरी इयर आमी अशें करून 2-3 फावटी वतालीं बेश्टी पासयेक म्हणून. म्हणून पळोवया कशें कितें पावता तें. तुमकां न्ही एक मेन गोश्ट जी आसा पळय न्हू ती दाखयता. खूब दीस जाले न्ही म्हाका यादूच जायनाशिल्लें दाखोवपाक जेन्ना व्हिडियो करताले पळय तेन्ना. सो हे न्ही म्हाका स्वामी समर्थाची फ्रेमूच म्हणटा न्ही हेका फोटो फ्रेम जो आसा पळय न्हू तो म्हाज्या एका सबस्क्रायबरान न्ही म्हाका गिफ्ट केल्लो. हो पळयात हांगासर. आतां न्ही खूब टायम जालो हेका. जेन्ना पळय हांव प्रेग्नंट आशिल्लें 9th मंथार जेन्ना घरा वचपाक गेलें पळय तेन्ना तेणें म्हाका तो कस्टमायज करून न्ही धाडलेलो. सो सबस्क्रायबर जे आसा पळय न्हू ते एनिशल तेजें नांव. सो तेणें कस्टमायज करून हो स्वामी समर्थ आसा पळय तो म्हाका धाडलेलो डिलिव्हरी पयलीं. बट हांव हांगा नासल्या कारणान रिसीव करपाक मेळूना म्हाका. मागीर येवन हांवें हांगासर रिसीव केलो. तेच्या वांगडा हांगासर एक लेटर बीन आसा तें बीन हांवें अशें करून हांगासरूच दवरलां. उडयलें जाल्यार म्हळ्यार अशें खंय दवरलें जाल्यार पडून वता न्ही तेका लागून दाखयता. सो कस्टमायज हें जें आसा तें. सो तेणें कोणा कडल्यान कस्टमायज करून घेतला फ्रॉम फोंडा. सो तेणें म्हाका न्ही हें धाडलेलें. सो खूब दीस जाले तुमकां दाखयतलें मागीर दाखोवपाकूच मेळूना. तर म्हटल्यार आतां दाखोवया अशें म्हणून. तर स्वामी समर्थाचें आनी म्हाका खूब लायक जालें हें आनी बरें दिसता पळोवपाक. सो तेका लागून तें हांवें न्ही हांगासरच म्हळ्यार एंट्रन्साकूच अशें करून दवरलां. हांगा दवरिता तें हांव. येयला पळय तेन्नासून तो हांगाच आसा. ओके. सो हो पळयात हांगासरच आसता तो. सगळे गणपती साईबाबा महादेव स्वामी समर्थ हे सगळे हांगासर लायनअप जावन बसलेले आसता. सो ते तशेंच थंयच आसा. टी व्ही चालू आसा हांगासर. टायम जालो 8 आनी बाय आसा हे पळयात हांगासर. हांव घेवन बसलां. आनीक हो जो मेस आसा पळय तो हांगासर असो तसो पडलेलोच आसता. आतां हांवें बी एक्सेप्ट केलें की भुरगीं आसली की मेस जो आसा पळय तो असोच पडटा अशें म्हणून. मां आसा भितर चपाती करता दाखयता तुमकां. पळयात चपाती करता. आयज आमगेर चपात्यो रातच्या जेवणाक. सो चपात्याचो वावर जो आसा पळय न्हू तो चालू. चपात्याचो वावर जो आसा पळय तो चालू आसा. आनीक 8 जाली न्ही तर चपाती बी ज्यो आसा पळय ते करून घेता. म्हाका न्ही जस्ट आतांच याद जाली अशें म्हळ्यार व्हिडियो एंड करपाच्या हितून म्हणून येयल्लें हांव. जस्ट तो फ्रेम दिसली मागीर म्हटलें दाखोवया अशें म्हणून. खूब तेंप जालो तुमकां हांव दाखयतलें म्हणून आशिल्लें. दाखोवपाक यादूच जायनाशिल्ली. तेका पळयतालें पळय न्हू थंय तेन्ना याद जाताली की दाखोवपाक जाय म्हणून. पूण मागीर जेन्ना व्हिडियो करतालें पळय तेन्ना विसरूनच वतालें. सो आयज रिमायंड करून दाखयलें तुमकां. सो तेका हांवें तेन्ना थँक्यू बी म्हटलें. आतां परत व्हिडियोच्या थ्रू बी तेका जें आसा पळय थँक्यू म्हणटा की तेणें म्हाका इतली बरी फ्रेम जी आसा पळय ती बी कस्टमायज करून धाडून दिली अशें म्हणून. ओके. सो चलात भितरचें कितें काम चालू आसा पळय तें कंटिन्यू करता आनी हेचेच वांगडा आयचो व्हिडियो जो आसा पळय तो बी हांगासरच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे व्हिडियो घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवी आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.